ताणी जो विषय मांडलो न्ही खरोच बरो आसा. जेन्ना एक पॉयंट रेज जाता न्ही तो रेझोनन्स इफेक्टान ताणी एक व्हायब्रेशन दाखयलें की आपल्या मनान ही भावना आसा, धार्मीक भावना, की हे अशें कितें चल्लां. बरें दिसलें की तांचे भितर ही भावना उफाळून आयली की भगवान परशुरामाचो अवमान चल्ला. आवाज उठोवंक जाय सिद्धनाथ बाब, खरेंच तुमी हे रेज करूं शकता, कित्याक करूं शकना? तुमचे कडल्यान आवाज आयलो म्हणून कितें चुकीचें ना न्ही. तुम्ही सपोर्ट करतले काय म्हणून फाल्यां सिद्धनाथान समज अशें म्हटलें की थंय परशुरामाचो स्टॅच्यू 100% रॉंग आनंदाची जाग्याचेर आसा, तुम्ही थंय पावित्र्य सांबाळना त्या जाग्याचेर तुम्ही दवरले आसा, जाल्यार तुम्ही सपोर्ट करतले काय म्हणून सिद्धनाथा? 100% प्रश्नच ना तू. नाही हांव ताजे आणि म्हणून परशुराम म्हटलं देव हांवें परशुरामाचेच समजून उलयना हांव डायरेक्ट भगवान ऑनलायन हातून हांवें आनंदाची गोश्ट म्हटल्या आनी हांवें कितें कांयच कॉन्ट्राडिक्ट करूंक ना ह्या गोश्टी. हांव भगवान परशुरामूच म्हणना. हांव ज्या मांडवीन कॅजिनो आसा पॉझिटिव्ह इफेक्ट तुमच्या मनात निर्माण जालो की तुम्ही तशेंच जयेश बाब आमी रेझोनन्स केलें. म्हाका बरें दिसलें तुमी म्हाका सपोर्ट करतले म्हणून आतां ताजे फुडें या जे मांडवी भितर कॅजिनो आसा, नवो व्हडलो कॅजिनो हाडून दवरला, आमी ताजेरूय आवाज उठोवया. कॅजिनो आमची माय मादय माय मांडवी घाण करता, ताजेरूय आवाज आमी उठोवया. तुमी येयात आमकां सपोर्ट दियात. ताजेर थंय केन्नाच तुमचो कित्याक आवाज संपूर्ण रड उठोवनाका जावपाक जाय म्हणून? न्ही. नाही आम्ही फक्त कितें आसा हो विशय वास्ट आसा. आमी विशयाचेर फोकस सध्या करया. तुम्ही पळयतात GNH.